iCertified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर भरपूर आसात आणि आमचे बरोबर आमचे तीनय एडिटर्स आहात. पांडुरंग बाब गांवकर, लौकीक बाब शेलकर, जॉयल बाब अफान्सो. आणि एक पयलो विशय जो आमी घेतात तो म्हळ्यार हांव असो क्रायमा वेल्यान सुरवात करता, जी केस गोंयभर भरपूर गाजली. आनी ती म्हळ्यार जेन्ना मायनर चलयांचेर कलंगुटे वचून गेस्ट हावसा भितर रेप जालो ती. आतां नक्की कितें घडलें तें आमी दाखयलां, तुमी पेपरांनी वाचलां, पूण हातूंतल्यान खुबशे प्रश्न तयार जाल्यात. जेन्ना मुख्यमंत्र्याक ह्या विशीं विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की आमी मातशी इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करपा जाय म्हूण. तें केलें आमी आनी तातूंतल्यान कांय गजाली ज्यो मुखार आयल्यात जाचेर म्हाका दिसता वेवस्थेन विचार करपा जाय, समाज म्हणून आमी विचार करपा जाय, आनी सगळ्यांचीच एक जबाबदारी. आमी खंय चुकपाक लागल्यात म्हाका दिसता हाजेर खूब गंभीरपणान चर्चा जावपा जाय. लौकीक बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही जेन्ना तूं केस पळयता, इट इज नॉट जस्ट अ क्रायम केस. देर आर मेनी लेयर्स टू दीस केस जाचेर म्हाका दिसता समाज म्हणून आमी विचार करपाची गरज आसा. कितें दिसता प्रमोद? हें जर पळयलें न्हू इन्सिडंट म्हणजे रेप मॉलेस्टेशन रेप तितून हें येयलें, बट जो फूल तिंचो तो कशें घडलेलें, एकट्याचो बर्थडे, ते हॉटेलान गेले, हॉटेलान तांकां एंट्री मेळपाक जायना. पयलें म्हटल्यार खंयचे खंयचे लॅप्सीस खूब आहा ताका. हॉटेलान तुका सगल्यांची ID घेवं जाय, थंय लॅप्सीस आहा. तेजे उपरांत ते सगळे एकट्याचो बॉयफ्रेंड, तेजी भयण, ते बॉयफ्रेंडा तेजो फ्रेंड, अशी करून ती रातची पार्टी जाली. ते पार्टी जाल्या म्हणटा एक वेळ ड्रिंक्स बींक त्यो गजाली जाल्यात. ह्यो सगल्यो गजाली आसा पळय न्हू, पण तितून एक अशें दिसता म्हणजे असो कोण तरी क्रिमिनल येयलो आनी क्रायम केलो अशी गजाल जावन ते हितूंतल्यान जाल्या ती. एक वेळ तेजें इंटेंशन तशें आसतलें जेणे हें केलां तें, पण तितून ती भुरगीं गेल्ली पळय न्हू तेंच्यांनी चिंतून आसलें अशें कितें जाता म्हणजे सेलेब्रेशन आसलें, बर्थडेचें कितें सेलेब्रेशन आसलें. आनी आमी हे मुख्यमंत्र्याक मुद्दाम विचारलें तेन्ना कॅबिनेट जाली त्याच टायमार. तेणी असो एक कमेंट मारलो की आमी इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजमाचो दुसरे तरेन विचार करपाक जाय, अशेंच प्रकारचे सिग्नल तेणी दिली. कित्याक असल्यो केसी आमी केन्ना केन्ना म्हणटा पळय टेक्निकल हें आहा भितर म्हणून डायरेक्ट रेप जालो म्हणून डायरेक्ट रेप जालें अश्यो बी गजाली आसता पळय न्हू, ते हितूंतल्यान हितून मातशें ते वेगळें आहा. पण खुबशे लॅप्सीस जाले तर ते हॉटेलान एके पॉयंटाचेर थंय आडिल्ले जाल्यार ती गजाल एक वेळ घडपाक पावची नासली. ती एके प्रायवसी आशिल्ल्या जाग्याचेर ते ग्रूप पावचो नासलो, तेजो सगळो जमलेलो तो. हितून खुबश्यो गजाली आहा, पण एके वटेन सगल्यांचेर जबाबदारी येता. ही भुरगीं मायनर जी भुरगीं म्हणटा ती पार्टीच्या निमतान भायर आसली खूब टायम, पेरंट्साकूय कन्सर्न आसपाक जाय. सगल्यो गजाली तितून मिक्सअप जाल्या. सो म्हाका दिसता सगळ्या वटांनी विचार करपाक जाय केसी भितर. या जॉयल, तुम्ही कशें पळयता हाजे कडेन? Yeah, what Lokik has said is absolutely correct. As a society, I think there is a failure in the society also because, see, Pramod, आता पयल्यार तूं that party culture is very common, whether you are a minor or a major, irrespective. चेडे चेडवां club hopping, pubs and बी वयताच आसताच. I mean, there is no deterrent for them, to stop them from going there. They whether drinks get birthday celebrations or any other celebration, whatever that special day also has been celebrated. Friendship day, मागीर Valentine's Day आसता आनी खूबशे दीस आसता. हे मोठ्या प्रमाणान अशे पार्टीज करून हें करता, सेलिब्रेट करता. द प्रॉब्लम इज that is one part of the society. Parents-आकूय हुस्को आसूंक जाय आशिल्लो. Parents should have actually, at least tracked the kids because they are minors. Maybe call them up and ask them where they are, what they are doing so late in the night. Go back to maybe about 20-25 years back and 30 years back, parents were showing that concern, saying that आणि एक हें आसतलें की ओके तूं सदांचे पयलीं घरा पावूंक जाय. आतां I don't know whether this is gone astray and maybe parents have let loose their kids and maybe given them that liberty to enjoy, but that is one part of it. Where is our system? आता एक सिस्टमान एक डिटरंट ना. आता even if in the pub, if there is a minor coming in, the pub should be authorized to stop them from entry. They should not be allowed entry there. How did the hotel allow minors and admit them in rooms? First of all,
when you give your identity at the hotel counter, you should verify the credentials of that person. Yeah. If a person is a minor, definitely you should not be giving that. That means there is a system flaw also. Yeah. So considering all of this, I mean, एक collective विचार करचो पडटलो की system hotels definitely have to up their sleeve. I mean, you cannot allow these things to happen because it could happen to anybody. फाल्यां हेंका जाल्यार आनी कोणूय असो येवंक शकता. येताय आसतले न्हू. So that means could be the hotel has colluded with these people who have come there and allowed them that this thing, because some of the hotels even rent out their rooms on hourly basis. So खूबश्यो गजाली जाता that maybe the department has to get into that aspect, and one good thing has done is that it suspended the license of that hotel. That's a good thing. These kind of deterrents have to be set. And penalties, cancellation of licenses, things जावंकूच जाय, otherwise change जावचें ना प्रमाण. म्हाका बरें पांडुरंग बाब, म्हाका म्हणजे एका सरान सांगिल्लें खुबशी गजाल की समाज कसो बदलला काय म्हणून. आनी म्हाका बरें एक एग्जाम्पल दिल्लें की तो म्हणपा लागलो तूं जेन्ना ल्हान आसतना शाळेंत वतालो तेन्ना म्हणपा लागलो युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो जर इंटरवल सोंपतकीर जर बाजाराक दिसलो जाल्यार एक 4 तरी दुकानदार तुका विचारताले खंय भोंवता रे काय म्हणून. दुकानदारूय न्ही ते पसरकार ते आमगेले, ते विचारताले खंय भोंवता, जालें मरे इंटरवल. सो युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो जर इंटरवल जावन सुद्दां जर असो तुगेलो भोंवतना दिसलो जाल्यार एक 2 जाण तरी विचारताले, तातले 2 जाण तरी सांगताले बापायक फोन करून सांगू रे काय म्हणून, हेंय विचारताले. सो समाजाक दिसतालें की एक युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो ही आपली जबाबदारी, ही फक्त पेरंट्साची किंवा शाळेची जबाबदारी न्ही. आज असं जालां, पयलीं वेळ आमगे पसरकार उरले ना आनी युनिफॉर्म घालूं किंवा युनिफॉर्म घालपाक घालनाशिल्लो भुरगो आसूं, तो जो थंय दुकानदार आहा जो खंयच्यान तरी आयला आनी ताका तो भुरगो दिसता, तो त्या भुरग्या कडेन गिरायक म्हणून पळयता, तो त्या भुरग्या कडेन आपली जबाबदारी किंवा समाजाची जबाबदारी म्हणून पळयना. आनी अशी एक विचित्र परिस्थिती भितरल्यान आमी सद्याक वतात. ही केस जेन्ना तूं पांडुरंग बाब पळयता तुका खंय खंय फेल्युअर्स दिसतात? फेल्युअर प्रमोद मेन म्हटल्यार म्हाका दिसता की फॅमिली पेरंट जे आसात न्ही, पालक, आमचे पालकत्व जे आसात तितून म्हाका दिसता खूब गाळपणां जावपाक लागल्या. हो जो पयर ज्या हॉटेलान कळंगूटच्या घडला तेजें लायसन म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान कॅन्सलूय केलें, हॉटेल महादेव, बरोबर. सो पालकांची म्हाका दिसता जबाबदारी हितून प्रमोद खूब आसा. भुरग्यांक बाबा खंय धाडप, भुरग्यांचेर वॉच धरप. आतां अशें न्ही की डिक्टेटरशीप जावपाक जायना फॅमिलीन, हें म्हाका मान्य आसा, भुरग्यांक काय स्वतंत्र मेळपाक जाय, पूण इतलें न्ही. ही जी केस पयर जाल्या पळय ती एक केस न्ही. असो रिकॉर्ड हे सांगता की रेप आनी मॉलेस्टेशन केसींतलो जो स्टडी सांगता किंवा तूं जर क्रायम रिकॉर्ड ब्युरो हें चॅक केलें जाल्यार सांगता की तुज्या लागची जी व्यक्ती आसा ती ह्या हितून चड धोकादायक आसता. ह्या हितून हे सगळ्या पालकांकय खबर आसा, शिक्षकांकय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसता. सो आमी अशा फ्रेंडांचेर विश्वास दवरूनच भुरगीं वतात आनी हे तातूंत इन्सिडेंट घडटात. गोंयांतले जे क्रायम हितून जो रिकॉर्ड जो वाडटा गोंयांतलो तो फॅमिली आनी फ्रेंड सर्कलांतल्या क्रायमा खातीर. आनी हो जो क्रायम जाला हो सिस्टमीक आमी रिस्पॉन्सिबल धरूं शकना किंवा पुलिसाकूय काय म्हणूं शकना. ही त्या हॉटेल मालकाची तुवें जे बरो मुद्दो सांगलो की तांकां फक्त गिरायकाचे आतां पडलेले आसा. ही ह्या हॉटेल मालकांचे अशे कोस्टल बेल्टान कितलेशेच जाग्यार अश्यो गोश्टी घडटात. पबांनी रातचो जर तूं गेलो जाल्यार कितलींच बारीक बारीक भुरगे थंय दिसतले तेचे तुका पयल्यार कळटा की बाबा हेजी 18 बी नसतली म्हणून वर्सां भुरग्याची. त्या अशे भुरगे कितलेशेच गाडयो घेवन भोंवतात, स्कूटर मोटरसायकली कारी घेवन भोंवतात, जेंच्या कडेन लायसन्स सुद्दां नासता. सो म्हाका दिसता पेरंटींग हो जो पालकांचो विशय आहा न्हू तो हातून म्हाका दिसता केंद्रबिंदू रावपाक जाय आमच्या चर्चे भितर, किंवा फाल्यां जर कितें घालतलो गायडलायन जाल्यार की ह्या भुरग्यांक मातशी अशी बेश्टी पातयेव नाकात म्हणून. हे क्रायम घडटात, हे क्रायम हे तुवें म्हटलें क्रिमिनल येवन करूंक ना. जे आमी मर्डर बी पळयतात किंवा जे अननोन हेजेर रेप केसीस जातात त्यो ह्यो न्ही, ह्यो नोन जाणा आशिल्ल्या मनशांनी केल्ल्यो गजाली. सो ह्यो जर टाळतलो जाल्यार म्हाका दिसता पेरंटींग पालक सावध रावप पालकांनी आपल्या भुरग्या प्रती ही म्हाका दिसता काळाची गरज, अत्यंत म्हत्वाची गजाल. आतां तुवें म्हळें की पालकांनी सावध रावपाक जाय म्हण, पण दुसरे वटेच्यान मुख्यमंत्र्यान आनी एक भाशण केलें पयर. तांणी सांगलें की सरकारान फुकट उदक दिवपाची येवजण काडली आनी आमी जे पालकच न्ही सगळे ते सरकाराकच नागोवपाक लागले म्हणून. सो हें जें नागोवप आसा लोकी जाका लागून सरकाराक लास्टाक ती स्किमूच बंद करची पडली. कितें घडलें नेमकें? प्रमोद,
गव्हर्मेंट कितल्यो स्किमी काडटा न्हू पयलीं बरें दिसता बरी स्कीम काडली म्हण तेणी ती मागीर गृह आधार जावं DSS जावं आतां उदकाचेर येता पण लास्ट टायम मागीर तिका सोदून काडचें पडटा कितले गव्हर्मेंट सर्वंट घेता स्किमी मागीर कितले जे एलिजिबल ना अशें करून मागीर कोट्यांनी रिकवरी वीज चलताली फाटल्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आतां फाटल्या दिसांनी कशें जालें आम आदमी पार्टीक आसताली दिल्ली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता म्हणून आनी तितूंतल्यान गोंयान तो मागीर तेन्ना कॅम्पेन हे त्यो गजाली जाताल्यो तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान हे केलें 16 क्युबिक मिटर पर्यंत उदक फ्री दिलें तेजे वयर गेल्यार फूल बिलींग लागतलें आनी तेजो बरी मोर देन 50% कनेक्शनाक तेजो फायदो जालो आनी जर आमी फिगर पयलें न्हू जाल्यार वर्साक एन्युअल गव्हर्मेंटाक कितें 20 कोटीचे कितें लॉस जातालें हितून म्हणजे पयलीं परस कमी रेवेन्यू जाता हे करतालो कांय प्रमाणान उदक कंट्रोलान वापरत जालें आनी जो गैरफायदो घेतलो म्हणटा पळय न्हू एके कनेक्शनाक 16 क्युबिक आनी जर ती व्हडली फॅमिली आहा मातशी 2 भावांची बी फॅमिली आहा तेंचें एक कनेक्शन आहा तेंचे ऑटोमॅटिकली 16 क्युबिक मिटर वयर वयतले सो तेंच्यान 2 कनेक्शनां घेतलीं 3 कनेक्शनां घेतलीं अश्यो गजाली जावपाक लागल्यो सो ती कनेक्शनां वाडली म्हणटकूच तिनूय मिटरांक 16 भितर उरले म्हणजे ते कशें बी करचें पडटलें पळय फॅमिलीक ह्या नळांतले 16 वापरुया ह्या नळांतले 16 आनी ह्या नळांतले 16 इतलें तिंका मॅटिक्युलसली करचें पडटलें ते 600 रुपया वाचोवपाक बील कितलें येतलें 600-700 रुपया येतले आसले हरशीं म्हणून ते वाचोवपाक तेंच्यांनी 3 कनेक्शनां 4 कनेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलें की स्किमीचो गैर वापर जालो एकेका घरान 4 कनेक्शनां जावपाक लागलीं एके वटेन सरकारान फाटल्या दिसांनी हेंवूय केल्लें की भावा मदीं बी झगडी जाता जाल्यार तांकां वॉटर कनेक्शनाचो तो पावर्स दिल्ल्यो पंचायत लेवलाचेर तूं घाल ते पार्टिशनाक तुवें ऑटोमॅटीक पार्टिशन जातलें हें करता आसतना तांकां ही 4 कनेक्शनां बेश्टीत झगडी जायनासतना बरेपणान जाल्ली पळय घरान तांकां फुकट उदक मेळचें न्हू म्हणून आतां ही गजाल करची पडली आनी एक सांगलें की गव्हर्मेंटाक उदक जे प्युरिफाय करून म्हणजे प्रोसेस करून जे तयार करपाक 1 क्युबिक मिटर उदक तांकां करपाक 20 रुपया कितें खर्च येता आनी आमकां ते 3.5 ते 4 रुपयान 1 क्युबिक मिटर दिता इतलो पयलींच गव्हर्मेंट लॉस करता तितून जर अशें नाडपाक लागले जाल्यार लॉस सामकेंच लॉस न्हू तें सो तितूंतल्यान बरी स्कीम आशिल्ली जे मातसो गरीबाक तेजो फायदो जातालो पळय न्हू तो गरीब नाशिल्ल्या मनशांनी वाटलेले हाव आर यू लुकिंग एट दीस सरकाराक नागोवप ऑन गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचेर पयलीं प्रमोद हे पयलीं विथड्रॉ केली स्कीम तेन्ना पयलीं अशेंच फर्स्ट थॉट अशें आयलें की गव्हर्मेंट इज लुजींग अरावंड 25 to 30 crores इन अ इयर ऑन दीस स्कीम सो हें मातशें जड पडलें काय आतां अशें म्हणून चिंतूंक आयलें कित्याक मागीर कांयच एक्सप्लेनेशन दिवंक नाशिल्लें कित्याक खातीर तें विथड्रॉ केलें तें आतां CMन क्लियर केलें की सेइंग दॅट देर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड वीच इज हॅपनिंग इनसायड एंड दॅट्स वाय दे आर फ्रॉड इज कमिटेड बाय सिटिझन्स आतां प्रमोद एकूच हांव विशय हें करता हिंगा की इफ देर इज अ फ्रॉड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देर इज अ फ्रॉड it has to be detected at a department level. When you are going to give a connection, there are protocols in place. You know, you have to give your house number, you have to give your all that documentation, and then only the official will or the JE will authorize your connection. अशें जावंक जायत ना केन्ना you fake your documents and give something, no? Because he has to authorize it, he has to really come on site and see that. अशें जावंक शकत ना. So that means somewhere हिंगा department also is involved in charges कोण दिले when you come to the site you will see that a connection already आसा थिंगा you will conduct an inquiry in whose name it is suppose if there are 4 house numbers they are legally this thing entitled for 4 connections but if you come on site and find that there is one house and seeking 4 connections you outright reject it. That means if you have given that connection, the 4 connections or 3 connections or even 2 connections, that means you have also done some kind of a this thing there, concession there. ओळखीचो आसतलो आनी कितें आसतलो इन्फ्लुएन्स आसतलें कितें तरी आसतलें न्हू दॅट मिन्स दॅट सिस्टम ऑल्सो इज इनवॉल्ड इन दीस द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इज इनवॉल्ड इन दीस द PWD वॉटर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस आतां तांकां 4 कनेक्शनाचे मिटर रेंटूय भरचें पडटलें ते फॅमिली so first of all you should have actually the PWD department should take ownership of this failure or lapse. It's very interesting, Joel, where this is the second case that we are discussing today where there is a failure of the system and failure of society at the same time. So Pandurang Bab दुसरी केसी जातूं भितर समाजूय फेल जाला आनी सिस्टमूय फेल जाल्या
काय तुका दिसता चालना अशी? हाचे मूळ खंय आसा, तुमी ते फ्री दितात सरकार न्ही, तेतून हेजें मूळ आसा. ही सवय लोकांक लावपाक जायना. मनोहर पर्रीकरान कितें केल्लें, तेणी एक स्कीम काडली गृह आधार म्हणून. ही गृह आधार कित्याक आशिल्ली? म्हारगायेचो भत्तो तो. म्हारगाय वाडटा जशी जशी तसो तसो भत्तो. आतां फाटली कांय वर्सां वाडोवंक ना हेंच्यांनी भत्तो, तो वेगळी गजाल. सो तुमी ताचेर वाडोवन दियात. 1,500 मेळटा ते आनी 200 रुपया वाडा. म्हणजे उदकाचें बील आनी तूं म्हाका हें करूं नाका, फ्री सोडू नाका. फ्री सोडल्या उपरांत कितें जाता प्रमोद, गाडयो आमी त्याच उदकान धुता, कपडे त्याच उदकान धुता आनी पिवपाक तेच उदक वापरता आमी. आमकां वेगळी पायपलायन ना. आमकां सगळ्यांक खबर आहा तें. सो आमी तेजो कसो मिसयूज जाता पळय तो सगळ्या घरान सगळ्या लोकांक खबर आसा. आतां ते 4 मिटराचें जे सांगलो ते मुख्यमंत्र्यान, ते कांय गजाली मुखार आयल्यो आसतल्यो. कित्याक म्हणटा हांव, जाल्यार पंचायत डिपार्टमेंटान फाटल्या दिसांनी जी हावज डिव्हिजनाचें हें काडल्या सर्कुलर, म्हणजे एका घरान 3-3, 4-4 चुली पेट्टात, पूण तांकां मिटर एकूच. हे सरकाराक खबर आहा की रेवेन्यू खंय तरी येता म्हणून, उदकाचो आसो किंवा इलेक्ट्रिसिटी आसो. सो हो जो पॉयंट आसा तेणी हें करपाचो, मिटर हें करपाचो, तो म्हाका सगळे कडेन हो लागू जाता. म्हणजे घरांनी प्रत्येकाक जाय तेणी आपल्या चुलीक एक मिटर वापरपाचो. एका घरान 4 चुली पेट्टा, तर 4 जाणांनी उदकाचो वेगळो मिटर वापरपाचो, लायटीचो वेगळो वापरपाचो. सरकाराक रेवेन्यू येतलो असो ताचो अर्थ एक्चुअली. सो म्हाका दिसना मुख्यमंत्र्यान म्हटलं आसतलें तेणी आनी ताच्या लक्षानूय काय येयलें आसतलें. पूण दुसरे बाजून ताका तुजें डिपार्टमेंट PWD ते दिता न्हू मिटर. तें मिटर आमी हाडून बसयना, ते ऑफिशियली ते एप्लिकेशन घालून मिटर घेवचो पडटा. सेपरेट पायपलायन जाय. हय, सो सिस्टमूय ती पळोवपाक जाय. सगळे तरेन हें आसा ते. ताच्या पेक्षा तूं फ्री काय दिवं नाका म्हणटा हांव. तुका वाडोवपाचें आसा, तूं गृह आधार, दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसा, तातूंत एक 200 रुपया वाडय आनी तांकां सांग की हे तुमकां वेगळे खर्च. ते सुद्दां करपाची गरज आसा. एक्चुअली गरज ना, पण हांव सांगता तुमी उदक फ्री जेन्ना दिलें पळय ते कशें आतांय वापरता आमी बील भरता पळय ते उदक आतांय गाडयो धुवपाक लोक वापरता. नाजाल्यार सांगचें कोण तें. मागीर ताजे वेल्यान 200 रुपया कित्याक दिवपाचे? हय, त्या तुमी तूं फ्री दिवं नाका कांयच. बरोबर. काल मुख्यमंत्र्यान इवन एक सांगलें, एक प्रमोद पयर सरकाराक ट्रीट करपाक कितले पयशे पडटात आनी लोक मागीर ते कितले पयशाक ते लोकांक दितात. मुख्यमंत्र्यान 20 म्हटलें. हय, 27-28 रुपया. म्हाजो एकटो इंजिनियर फ्रेंड सांगतालो 27 ते 28 रुपया आमकां पर क्युबिक मिटरा फाटल्यान कॉस्ट येता. आमी ते 3-4 रुपयान लोकांक दिता काडून म्हणून. करेक्ट. हेका उपाय कितें जाणा? हाज्याकी चड ते तू 3-4 रुपया घेनाका म्हणटा. हेका एक उपाय. स्किमी कित्याक कसली ह्यो स्किमी? हेका पयर एक बरो उपाय पयर हांव सुदीन ढवळीकराक मेळिल्लो आनी स्टीफन फर्नांडीस आमचो इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर ते आशिल्लो. तो कितें म्हणटालो की नवीन आमी जे मिटर लायटीचे बसोवपाचे आहा ते प्रिपेड मोबायल कसो आमी रिचार्ज करता, आमी नेटफ्लिक्स टीव्ही जशी रिचार्ज करता तशी लायटीचे हे रिचार्ज करचे पडटले तुका पयलीं. अशी जर फॅसिलिटी जर येत न्ही जाल्यार हे सगळे जे गळती आसा उदकाची लायट सगळी सोरी बंद जावची. बिल सोंपल्यार लायट वतली. तुका पयलीं मॅसेज येतलो न्ही, आतां तूं मोबायल करना रिचार्ज. अशें. सो ही जी सिस्टम कितें नवें येवपाक जाय तातूंतल्यान सगळी वीज गळती जातली आनी वीज चोरी बंद जातली तुजी. बरोबर. उदकाची गळती बंद जातली आनी चोरी बंद जातली. सारकी न्ही लोक. पयलीं तुगे 27 रुपया पडटा म्हणटा, 4 रुपया दिता म्हणटा आनी आतां तुगे ते 4 रुपया फ्री करपाक पळयता आनी ते 4 रुपया चुकून सुद्दां दिवची पडची न्ही म्हणून आनी मिटर घेवपाचें प्रकरण जाल्लें आसा. आमी खंय पावल्या पळय. म्हळ्यार हें सोंपत ना नाटक तुगेलें. तुका दिसता खरें असली स्किमींची. आतां पळय हांवें कित्याक म्हणटा, हांव म्हणना की कोणाची स्किमी बंद कर म्हणून. एक वटेच्यान सरकार म्हणटा की आमचें पर कॅपिटा इनकम 7 लाखां मरे पावलां आनी दुसरी वटेच्यान म्हणटा की 4 रुपया आमच्यांनी भरपाक आमकां त्रास जातात. म्हळ्यार म्हयन्या कितले तूं म्हणटा तशें म्हयन्या एक 400 ते 500 रुपया भरपाक शीप परवडनात. 7 लाख पर कॅपिटा इनकम आशिल्ल्या राज्यां भितर म्हणून सरकार एक स्कीम काडटा, मागीर ती स्कीम विड्रॉ करता. पूण बाकीच्यो स्किमी चालू आहात. हे जुळटा गणित, लॉजीक तरी जुळटा. गणित मागीर पळोवया, लॉजीक तरी जुळटा. एक्चुअली जुळना कित्याक स्किमी काडटा ते ह्यो इलेक्शनाच्यो स्किमी न्हू. इवन लाडली लक्ष्मी इलेक्शनाची स्कीम, गृह आधार इलेक्शनाची स्कीम 2012ची. आनी काडटना ती म्हारगाय एडजस्टमेंट म्हणून म्हारगाय आसली तेन्ना ते म्हणजे BJP म्हारगाय दाखयताले. केंद्रान काँग्रेस सरकार आसलें तितून म्हारगाय आनी ते आतां ना म्हणपाक जाय. आनी एक्चुअली जेन्ना म्हारगाय ना तेन्ना ते पयशे ब्लॉक जावपाक जाय, कित्याक तुका एक्स्ट्रा खर्च ना, तुका म्हारगाये खातीर एक्स्ट्रा मोडचें पडना. सो तितल्या टायमार ती ब्लॉक जावपाक जाय. ते पद्दतीची म्हारगाय असं म्हणपाक जाय ना म्हणपाक जाय. बरोबर. ना म्हळ्यार तो भत्तो कित्याक असं म्हळ्यार तांचें सरकार आसा दोनी कडेन. आनी त्यो स्किमी स्टार्ट केल्या उपरांत न्हू 2012तल्यान ह्यो स्किमी आमी बऱ्यो बऱ्यो स्किमी पयल्यो ज्यो लोकांक हातांतल्यो तेजो मिसयूज जावपाक लागलो. आनी आतां खुबशीं करेक्शनां जाता. करेक्शनां इतली की इवन लाडली लक्ष्मीन
कोणी कोट्याधीशवालो सुद्दां ती लाडली लक्ष्मी घेवंक शकतालो एक ते मागीर 8 लाखाचे कॅपिंग घातलें मागीर आनी कितें तरी ताका रायडर घातलो अशें करून ते आतां लिमिटेड लोकां पुरती दवरल्या इनकम हें बी करून गृह आदाराच्या एका तेंच्यांनी आनी DSS वर तेंचे वेटींग लिस्ट बी दवरला तेंच्यांनी सो येयली एप्लिकेशन डायरेक्ट अप्रूव जायना खुबश्यो गजाली कट हें केल्यो जे एलिजिबल नासले आनी ते घेताले तांकां तेंची रिकवरी केली आतां एक एक करून हितून करेक्शन येवपाक लागलें कित्याक सरकाराचो पयसो भायर वयता आनी ते पेलो ना म्हयन्याचें जेन्ना बील येता सरकाराक सगळे सॅलरी मागीर ग्रॅच्युटी पेन्शन बिन्शन धरून 600-800 कोटीचेर पावता तेजे म्हणजे स्किमीच्यो मागीर तितून लोन रिपेमेंट हे म्हयन्याचो ते आमी सारकी पगारी मनीस आसता पळय थंय सरकाराची परिस्थिती आतां येयलो पगार इन्स्टॉलमेंट तेजो पगार घाल तेजो हें स्टार्ट जालें आनी सरकार एक्चुली डेव्हलपमेंटाक पयसो उरना मेंटेनन्साक पयसो उरता तो चडसो मेंटेनन्स जाता ती सरकार आमकां एक गोंयान प्रोजेक्ट चड दिसता ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट स्टेट बरे प्रोजेक्ट अशे इनिशिएटीव घेवपाक शकना म्हळ्यार इतली सगळें जोडटा आसून आमकां लास्टाक बापाय कडच्यान पयशे घेवचे पडटा अशी परिस्थिती जाल्या अशी परिस्थिती सामान्य भाशे भितर सांगपाचें म्हळ्यार आमी जोडटात पण आमगे खर्च इतलो आसा की तो आमकां परवडना सो म्हयनो सोंपता मेरेन आमी बापाय म्हऱ्या वतात कळ्ळें तुका की आमगेले गाडयेक पेट्रोल घालून दी म्हणून ही आमची परिस्थिती आहा पूण आतां दुसऱ्या विशयाचेर वतले जाल्यार जोयल बाब काल हांवें विजय बाब सरदेसाया बरोबर हेडॉन केलें तोय म्हणटा आपूण आपल्याल्या बापाय म्हऱ्या वचपाक सोदता म्हण ताजी बाब ओरिजिनल बापूय काँग्रेस आं तुका दिसता वचचेंच ताणें It will be a very smart political move in case if he goes because Ata right now he is like an island. He is all by himself fighting on his this thing. But in the larger scheme of things, Congress WhatsApp दोगांकूय फायद्याक जातले. If you want to have an alliance sort of, where mergers is a different issue, but even an alliance. No, alliance is already existing. Right now he is saying that when I asked him about merger, he is saying that he is even open for any circumstance. Yeah, but that see finally it's a Congress call whether that they are also ready for a merger, you know. But it's a tactical political move which is made, but it's a very bold move which he is announced openly that saying he is even considering willing to at this stage. Yeah, it is a very smart and a bold move. Right, Pandang Bab, कित दिसता तुका? म्हाका दिसता की मर्जर जर जाली न्ही जाल्यारूच तातून अर्थ आसा पण पळोवपाक जायना म्हणून 27 की एकी कडेन सगळ्यांनी वचची काँग्रेसीन ती मागीर आप आसो NCP आसो TMC आसो एकी कडेन मागीर अलायन्स काय मर्जर हो ताका ऑप्शन अलायन्स जर उरली न्ही जाल्यार तुका सांगता हांव 27 जेन्ना परत दिसतले की बीजेपीक 3-4 लोक जाय म्हणून तेन्ना हांगासरले लोक थंय पळपाक टायम लागचो ना ते 15 मिनटान काम जातलें तेंचें त्या पेक्षा मर्जर जावपाक जाय आनी गरज आहा तुका म्हणटा की विजयान फुडाकार घेवन काँग्रेसीन सुद्दां तुका कळ्ळें आसा तें पूण तें एक कितें तरी तुवें एक फोर्स तयार करचो पडटलो प्रमोद आतां जर तूं बीजेपीक जर हें करतलो न्ही जाल्यार सेपरेट रावंड जावचें ना तें ताका एक फोर्स तयार करचोच पडटलो आनी विजयान जें सारकें सांगलां हांवें फाटले दिसान तुज्या आमी रावंड टेबलार म्हटलेलें हांवें की गरज आसा जावपाची But you need a larger group. तेणी त्या दिसाक मिटिंगेकूय म्हणिल्लें की that they are looking at a revolution and ते खुबशे उलयले. But for that all parties will have to unite. You know, merger is a different issue altogether. Merger is as far as his own party and he is concerned. Yes. Yeah. But maybe politically there won't be any other kind of a larger merger in terms of parties, or maybe, you know, if you think that AAP also should merge into Congress, it's not going to happen. Given the fact that AAP has considerably fought those elections on their own. Correct. For 2022 or even when it comes to AAP, I think the alliance is the only option. When it comes to Vijay, I believe that because of the circumstances right now, it's a win-win situation for both. But again, Pramod, see, alliance, when you're talking about AAP Congress alliance, whether that is practical. That is practical because see, Goan एकूच alliance जातले म्हणून येना Congress and AAP. You have to see the larger national picture also. आमी चित्ता आप बी alliance आनी फाल्यां आपाचेच MLA समज 27 अजून टायम आहा कितें जावं शकता न्ही सगळे एकट्या आयल्यान काँग्रेसीन जाल्यार कितें करता तूं सो तो एक फोर्स तयार जावं शकता एके पार्टीन जावं शकता तो वेगवेगळे रावपाची गरज ना अलायन्साची And if they come together, that's the only chance they have. Yeah, otherwise it is mathematically and not possible. politically both difficult. विजयाकडे आमी विजय हरशी एक पार्टी तेजी एक आमदाराची पार्टी तेजे फाटले 2 जाण आसले ते काय तेज्या वांगडा ना आतां दोगू आमदार एक्स MLA तेजे कडेन ना तेजे पार्टीचे आसले ते पण आमी ताका एकटो म्हणून पळोवपाक शकना तो एक
पॉलिटिक्सांतलो हे तो तज्ञ फोर्स तो आनी मुवर एक बरें तो काँग्रेसीक एक्चुली आयच्या सिच्युएशनाक असले मायंड असलो मुवर जाय. आनी काल तेजो तेन्ना पयलीं तेजो बर्थडे जालो पळय न्हू तेन्ना तेजे स्टेजीचेर लोक आसले पण तेजे वयल्यान विजय एकटो ना हें कळटा. थंय BJPचे सद्याचे एक्स MLA जे सद्या BJP ना थंय सांगता की विजया सारके नेतृत्वाची गरज आहे आयज गोंयाक म्हणून ही भाशणां जाता थंय. Very interesting part in that Vijay's whole thing is that now Vijay is seriously looking at Margao. Yeah. So that is another interesting part in this whole entire Yes. For the first time, he has openly said it that he is looking at Margao. तेणी एडोनान म्हटलें पळय आपूण खंयच्या एक तेणी भाशणान आपलें म्हटलें आपूण सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहा. एडोनान तेणी म्हटलें आपूण कसल्या परिस्थितीक सामोरे वचपाक रेडी आहा. हें तो जेन्ना म्हणटा ही सुरवात न्हू ही सुरवात जाल्या ते 4 पावलां फुडें पावल्या आनी फाटलो स्टेटमेंट तेणी आतां केला. हे काडपाक विजयन पयलीं ओपन करूं ना फ्लोर तो फ्लोर ओपन जाला खंय तरी डिस्कशनां जाल्या म्हणून ते स्टेटमेंट येयले. आय अग्री विथ यू बट म्हाका एक गजाल दिसता की काल हे विजयाचे स्टेटमेंट जातकीर एकाय लोकल काँग्रेस लिडरान तो वेलकम केलो ना. कोण ताजेर उलयलो ना. म्हळ्यार तूं जें म्हणटा जें 4 पावलां मुखार वचपाचें जालां तें सुद्दां ताची दिल्ली जावपाक जाय. गोंयाक जो ताका रिस्पॉन्स मेळ्ळा इन लास्ट 24-48 hours तो जर पळयलो जाल्यार हांगचे कोणाक तुगेली विजयान येवचें दिसता अशी म्हाका परिस्थिती दिसना. It is not going to be so easy. Yeah. It's not going to be so easy because there is a connection from Delhi. Correct. And Delhi will take a final call on this. Yeah. Definitely. But of course, local leadership will play a role here. If the local leadership local leadership is not showing any enthusiasm right now. If that is not happening, then it is again going to be in a But limbo. I think from Vijay's side, he's made it very clear. Made it very clear. It's for the Congress to take it or leave it. कोणतरी स्टार्ट करपाक जाय विजयन ते केला. हय पण ताजेर ते ताणी गाडी फर्स्टाक घाली ती सेकंडाक कोण घालना अशी परिस्थिती आहा. आनी फर्स्टाक तूं कितले टायम गाडी चलोवपाक शकता हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो ह्या विशयाचेर आमी आतां थांबतात. फुडल्या आठवड्याक आनी विशय घेवन येतलेच पण आमी खूब गंभीर विशया वयल्यान सुरवात केल्ली. ताजे वयल्यान आमच्या समाजा कडेन पळोवपाची आनी समाजान स्वता कडेन पळोवपाची आज आमकां दृश्टी कशी आसा म्हाका दिसता ताजेर आमी उलयले. आनी इट इज व्हेरी क्रुशल फॉर वन रिजन इज हो खरेंच आत्मचिंतनाचो वेळ. फक्त राजकारण्यांनी आत्मचिंतन करून चलचें ना एक समाज म्हणून आमी करचें पडटलें. अशे 1-2 विशय आमी आज घेतल्यात. विजय म्हणटा की आपूण करता म्हण आत्मचिंतन ते खंय पावता तें पळोवया. इतल्याचेर आज थांबता. पांडुरंग बाब, लौकिक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्र वाद स्टुडंट. नमस्कार.